सुवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5वो अध्याय 37 वाक्य 39 आणि 40 वाक्य. त्याशिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयेन साक्ष दिल्या, पूण तुमी ताचो थाळो केदींच आयकोंक ना, ताजे मुखामुळी तुमी केदींच पळोवंक ना. पळयत पुस्तकांनीच सस्तीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयेंत साक्ष दितात, तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे शिरशेन येवंक तुमी काबूल नात. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळकाचे विशय जावन आसा आपोवण्याची मिलाखत जेजू लागीं आमकां जाल्या गी. एन एनकाउंटर ऑफ कॉलिंग विथ जीसस. सवाल तुमकां उपजोवंक पुरो, आमी इतले वर्सां मागण्यान आसा, हाचे विशयेंत आमी नियाळ करूंक कितें आसा गी म्हणून. हांव सांगता मोगाच्यानो, जें कितें आज आमी नियाळ करता एक गंभीर चिंताप हांवें तुवें आटयिल्लो एक व्हडलो एक विशय जावन आसा. जायते आमी दीस मागणें म्हणटा, कांतारां म्हणटा, थोडी आमी आल्तारीक फुलां दवरता, इशीन तिशीन नोवेनां करता. पूण सवाल निजायकी जेजूचे आपोवण्याचे मुलाखत म्हाका आनी तुका जाल्या गी म्हणून. म्हाका आनी तुका निजायकी असलो एक अनुभव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाल्यात गी म्हणून. आमी हो संबंद जोडच्या खातीर धर्म या खंयच्याय तुमी नांवान आपयत विविध रिती रिवाजांनी हांव तूं मस्त प्रयत्न करता. आनी हर एकटें तें प्रयत्न विविध रितींनी आमी करनासा. तरी पूण देवा लागीं म्हाका असलें एक एनकाउंटर जालां गी. देवा लागीं म्हाका असलें एक निजायक एक मिलाखत जाल्या गी. जेजू लागीं म्हाका निजायक एक मिलाखत जाल्या गी म्हणलें सवाल. त्या देखून हो नियाळ करच्या खातीर हांव 3 उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. 3 उदाहरणां. पयलें उदाहरण, निकोदेमस जेजूक येवन मेळटा. सांजुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता. हो निकोदेम म्हळ्यार कोण? पयलें वाक्य म्हणटा, फारिजेवाच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवाचो अधिकारी एक राती जेजू जशीन येवन म्हणालो. हो एक निकोदेम सामान्य व्यक्ती न्ही, एक फारिजेव. हर एक ताका धर्मशास्त्रा विशयेंत कळीत आसा. जायते ताजे विशयेंत ताणें अध्ययन केलां आनी त्या देखून तूं एक जुदेवाचो अधिकारी जावन आसा. आतां म्हाका आनी तुका कितें संबंद? हांव आनी तुवें वांजेलांत जायपुरती सणवाय हांवें तुवें जोडल्या, जायपुरते आमी फुडें वचल्या. कशें निकोदेम तातूंत परिपूर्णताय, ताज्या धर्मशास्त्रा विशयेंत परिपूर्णताय जोडिल्ली गी, तशेंच हांवें आनी तुवें मस्त जाणांनी धर्मशास्त्रांत थोडी म्हणी परिणती हांवें तुवें जोडल्या. तर हो निकोदेम कित्या खातीर जेजू लागीं येता? निकोदेम पळयता, आपल्या धर्मशास्त्रांत जाय तितलें तो वचता, पूण कार्यगत जावचें खंयचेंय ना. कार्यगत तें प्रॅक्टिकल ना. प्रॅक्टिकल म्हळ्यार देवान अशें केलां तशें केलां पुरो आसा, पूण ताका कांयच करूंक जायना. या ताज्या त्या वेळार कोणीय तसलें अजापां मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें जावं दी, या पिडेस्तांक गूण केल्लें जावं दी, थंय कांय जातेच ना. आनी हो निकोदेम पळयता, हो जेजू एक कितें म्हणी करता न्ही, हाकाय वचून मेळया म्हणून. पूण ताका त्या तितल्या शिकपी व्यक्तीक, जाणवंत व्यक्तीक, अधिकारीक सीद वचून जेजू कडेन मेळचें इतलें धैर्य ना. रातीक येता. आनी रातीक येवन तो कितें म्हणटा पळय, मेस्त्री तूं देवान धाडलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव,
आपला सवे देव असले करीत तूं करताय तसले असर्या कोणाचे न्ही करूंक साध्य ना. देखून तो कित्या खातीर आयला म्हळ्यार असर्या ह्या जेजू तावन जातात त्या खातीर तो आयला. त्या खातीर तो आयला. धर्मशास्त्रान जेजू विशयी उल्लेख केला म्हणून न्ही, जेजू देवाचो पूत म्हणूनय न्ही, तो आयला कित्याक म्हळ्यार हाचे लागीं कांय म्हणी देव आसा जाय, नाजाल्यार इतलीं कशीं अजापां करतात म्हणून. आमकां आमी एक फावटी आमच्या कोशर्दाक विचारया, हांव आनी तूं जेजूचो पटलाव करचें. मुस्तू कडेन अजापां जातात. थंय गेल्यार ताका गूण जालें खंय, हांगा गेल्यार ताणें मागल्लें मेळ्ळें खंय, थंय नवें धरल्या कडलें तशें जालें खंय, हें धरल्या कडलें अशें जालें खंय. त्या खातीर हांव आनी तुवें मुस्त फावटी आमी जेजू लागीं वेता. कशें हो निकोदेम गेल्लो त्याच प्रमाणे हांव आनी तुवें अजापां पळोवच्या खातीर, अजापाचो अनुभव उरल्या लोकांक जाता देखून तो खातीर हांव आनी तुवें जेजू लागीं वेता. आतां जेजू कितें करता पळय हांगासर. जेजू कशें इंटरॅक्ट करता ताका निकोदेम पळोवंक गेल्यार कशें इंटरॅक्ट करता. जेजू म्हणटा, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाचें राज पळोवंक शकचें ना. पळया, जेजू म्हजे सगळें देव आसा म्हणून सांगना, या देवाचो पूत म्हणून सांगना, सीद सांगता परत जल्मा जाय. तुका जर तर तूं म्हजे कडेन अनुभव जोडूंक आयलाय न्ही गे, परत जल्माल्या करीत तुका अनुभव जावंक साध्य ना. तूं म्हाका म्हजे लागीं उलोवंक आयलाय, परत जल्माल्या करीत जायना. आतां हांव आनी तुवें जेजूक उलोवंक म्हूण आमी येता. हांवें तुवें परत जल्माल्या विशीं कांय चिंतलांगी म्हणलें सवाल, परत कशें जल्मोवचें. आनी हेंच सवाल इतल्या व्हडल्या शिकोणदाराक निकोदेमासाक जुसता. हें कळ्ळें बा, असो अर्थ कितें. देखून तो विचारता, कशें तरी परत जल्मोवंक साध्य. हें आमी जाणा, मुस्तुपडी आयकलां, तें चड विवरांक वचना. कशें तें म्हणून आमी तशें करता. आमकां मुस्तू संगती तकले भितर वचूंकूच वचनात. वांजेलाच्यो थोड्योश्यो संगती अर्थ जायनात. निकोदेमाक इतलें धर्मशास्त्र वाचल्यार असली एक संगत ताका सांगता आसतना ताका कितें म्हणून कळोवंक ना. पयल्यांच्या पोरण्या सोल्ल्याच्या काळार जाय तितलें एली आसलो, एलीश आशिल्ले, व्हडले व्हडले प्रवादी आशिल्ले. पवित्र मुखांतर जाय तितलें कारभारां केल्लें आशिल्लें. ह्या मोइजेनी जाय तितलें केल्लें. पूण तितलें ताणें वाचलें, ताका गुत्त आसलें तरी जेजून सांगता आसतना ताका अर्थ जावंक ना. देखून जेजू ताका जेजूक तो सवाल विचारता, कशें तें परत्यान वटेन जल्मोवंक जाता गे, पोटांत जावन म्हातारो जाल्या उपरांत कशें येवचें म्हणून. आनी जेजू ताच्या सांगता, उदकांत आनी आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणी येवंक शकना म्हणून. तितलें सांगल्यार ताका कळना. आतां जेजू सरळ जावन सांगता, आत्म्यान जल्मा जाय. आत्म्यान जल्मले कोण पुरो ताका गुत्त आसात, विविध प्रवादी पुरा तांणी आत्म्याच्या सैमान बरोवन जायतलीं तांणी अजापां केल्लीं. हें निकोदेमासाक गुत्त आसा जाल्लें. तरी पूण ताका अर्थ जायना. हें कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार, हांव आनी तुवें मुस्तुपटीन चिंता, आमी भारी एक मागण्याची मनशां, मुस्तुपटीन बायबल वाचला, बायबल आयकला, मिसाक गेले हांव, थंय गेलो हांव. निजाय की म्हजें आनी जेजू लागीं, म्हजें आनी तुजें जेजूचें इंट्रॅक्शन जालां हांगे म्हणलें सवाल. आनी त्या देखून जेजू आनीकी चड स्पश्ट तरान सांगता. आनी म्हणटा, वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा, ताजो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंय सरवेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याक अशेंच घडटा म्हणटा. पळय, आतां म्हणी ताका अर्थ जाता की पळया म्हणून. कितें तें वारें मोगाचें न्हू. वारें हांव आनी तूं जाणा, वारें पळोवंक मेळना. वारें आमकां फास्ट सावंड जालें जें कळटा, ह्या फॅनाचो आवाज आयकता, ह्या एसीचो आवाज वारें येवचें कळटा. पूण तें खंय थावन येता, खंय तर फास्ट जाता आमकां कळना. आतां जेजू हांगा सांगता, पवित्र आत्मो खंयसर येता, खंयसर वेता तें कोणाक कळना. अरे हाका न्ही ताका संबंद कितें गे म्हणलें. ताणें विचारल्या सवालाक परत जल्मोवचें कशें म्हणल्याक, आनी जेजून तें वारें पवित्र आत्मो खंयसरी वेता म्हणल्याक संबंद कितें. कित्याक म्हळ्यार हो निकोदेमाक
धर्मशास्त्र कळीत असलें जाल्यार री ताका कळीत ना ह्या वो कित्या खातीर जेजू लागीं आयला म्हणून. ताणें चिंतलें निकोदेमाच्या तकलेंत हांव जावन ह्या जेजूक मेळूंक आयिल्लो म्हणून, हांव जावन जेजूक मेळूंक आयिल्लो म्हणून. जेजू आनी एका रितीर ताका सांगता, तूं जावन तुका मेळूंक आयिल्लो न्ही, तुका पवित्र आत्म्यान धाडला. तुका कूड मात हांगा आयली दिसता, कूड हांगा आयली दिसता तुका. तें वारें व्हडलें आनी त्या वाऱ्यान तुका हांगासर म्हजे कडेन हाडला, तुका म्हजे कडेन हाडला. निकोदेमाच्या तकलेंत कितें, हांव आयिल्लो. ताका आवाज मात गोत्तू, तें वारें कशें व्हडलें गोत्तू ना, तें भौतीक जावन कशें तूं हांगासर आयिल्लो गोत्ता. जेजू कितें सांगता, तूं कितें चिंतय, तूं कितें आयलय तें हांव तूं पवित्र आत्म्यान हाडयलां. आनीक आमी सर तर वांजेलाची विविध उदाहरणां पळयल्यां. एक उदाहरण काण घेया. झाक्केव आमी सांलोकाच्या पवित्र पुस्तकांत पळयता. झाक्केव थंयसर जेजूक पळयचें म्हणून रुखा वयर सोडून, सिकामोर रुखा वयर तो सोडून आसता. पूण आतां वतना अध्यायान आमी पळोवन आसा. पूण जेजू तेणेंतल्यान पाशार जाता आसतना जेजू म्हणटा झाक्केव तूं सकयल देव म्हणून. आतां सवाल, झाक्केव जेजूक पळोवंक गेलो काय जेजू झाक्केव पळयलें गे म्हणलें सवाल. जर तर झाक्केव जेजूक पळोवंक गेलो जाल्यार झाक्केव जेजू तो पळयत आसलो आनी वोकूस रावता आसलो. जेजू कोणें त्या झाक्केवाचें नांव सांगलें. जेजू कशें त्या रुखा वयर तो बसून पळयता म्हणटा, तो ताज्या लोकां इतलो ताज्या बोवारी लोक आसलो की तो ताका इशीन तशी वचूंक जायना, तितलो लोक ताज्या बोवारी आसलो. तितले मदें चलोन येतना सडन्न वयर पळोवन ताचें नांव काण सकयल जाल्यार कशें गे म्हणलें सवाल. कित्याक म्हळ्यार झाक्केवाक कोणें हाडयता, तो पवित्र आत्मो हाडयता. थंयसर पवित्र आत्मो हाडून ताका सांगता, थंयसर ताका अत्रेक ताजें तें हाडून येता. निकोदेमास कशें आयलो तशेंच झाक्केवी त्या रुखाचेर वचून बसता. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार पवित्र आत्मो खंयसर वळटा थंयसर हांव तूं जेजू लागीं स्पंदन करूंक, ताजे कडेन मुलाखत करूंक जाता. आतां जावंक पुरो एका इगर्जेन 10,000 लोक आसा, थंयसरी पवित्र आत्मो वळटा. अनेक कडेन छापलान बसयल्या कडेन 5-7 जाणां बसल्यांत थंयसरी पवित्र आत्मो वळटा. तुज्या घरा बसयल्या कडेन थंयसरी पवित्र आत्मो वळटा. ह्या व्हडल्या मैदानार वयता आसतना थंयसरी पवित्र आत्मो वळटा. पवित्र आत्मो सगळ्यांनी वळटा. मोगाचें नांव सगळ्यांनी वळटा. फाटल्या दिसांनी आमी परच्या आयतारा आमी आमच्या ओशनागर गेल्ल्या आनी थंयसर आमी कुटुंबा समेत गेल्ल्या. सांगात आमी मागलें. आमी कोण आसले, 5-6 जाणां मात आसले. ओट्टू 6 जाणां मात्र आमी मागता आसतना देवाची सकत, त्या पवित्र आत्म्याची सकत विशेश तरान वळ्ळी. आनी एकदम त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन एकदम आमचें ओशन एकदम क्रियाळ जालें. टंग्स फटाफट जालें, फटाफट एकदम पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलें. निसायक वर्तो संतोश कित्याक कोत्ता की थंयसर व्हडल्या इगर्जेन मागता आसतना न्ही म्हाका एका घरा कितले जाणां आहले आमी 6 जाणां आहले. ओट्टू म्हजें कुटुंब आनी तांचें कुटुंब. ते ताचो पप्पा मम्मी, पप्पा ताचो मुस्तू तेंपातान म्हजो वळखीचो, अशें आमी विजीट करूंक गेल्या. सांगाता बसून मागलें आनी पवित्र आत्म्याचे सकत अशी बळाद एक तरान व्हडली की कुडले टांगसान तें भुरगें उलोवंक लागलें. भुरगें पावरफूल रितीर उलोवंक लागलें. पावरफूल मुस्तू तें सकत अशी बळादीक तरान उलोवंक लागलें. बळादीक आनी शी कूड फील इट. आनीक दोळ्यांत हांव दुखां तिका टंग्स पावरफूल रितीर आयले. कितें हांव सांगता म्हळ्यार निकोदेमा लागीं उलयत आसतना जाल्यार ताका अर्थ जावना. कोणाक अर्थ जावना? त्या निकोदेमासाक अर्थ जायना. थवळ जेजू परत्यान ताका एक उदाहरण दिवन सांगता. तो म्हणटा निकोदेमासा लागीं उलयत आसतना थंयसर जेजू म्हणटा, सर्गींतावन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणाचेनी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइजेन आरण्याक सर्पाक उबारलो तशें मनशापुताक ऊंच उबारूंक जाय. थवळ ताका सत्मांतल्या हर एकल्याक सस्ने जिवीत लाभतलें.
तशें म्हणी ताका अर्ज येता गे म्हणून. कित्याक ताणें तें सांगलें, कित्याक ताणें त्या विशयान सांगलें? कित्याक म्हळ्यार गणन पुस्तकांत 21ನೇ अध्यायांत आमी थंयसर पळयता साबार लोक पुरपुरोवन आशिल्ले मैजेक. आनी मैजेक इतले सड पुरपुरले की ते ना हे ना सवाना म्हणटा आसतना सडन तांकां सोरपांनी साबले आनी जायते जाण मेले. आनी थवळ थंयसर पितूळसो सोरोप देवान सांगलें पितूळसो सोरोप करून वयर दवर आनी कोण ताका पळयता ते पुरा वाचता ते म्हणाले. आनी तशें म्हणी ह्या निकोदेमस ह्या तकलेन घालूंक पळयता, कित्याक हो धर्मशास्त्रान स्पेशलिस्ट. त्या खातीर गणनाच्या 21ನೇ अध्यायाचें थंयसर एक गणीत काडन जेजू त्या निकोदेमसाक सांगूंक पळयता. आनी जेजू म्हणटा आज म्हाका आनी तुकाय आदाम विवेक उपाद केल्लो कोण? सोरोप. तोसो पाड सोरोप ती सकत म्हाका आनी तुकाय मुस्तू ताळणें धाडटा, म्हाका आनी तुकाय सामस्येन वळख करता. आदाम विवेक मात न्ही, म्हाका आनी तुका आतांय करता. हांवें आनी तुवें खंय पळोवंक जाय? जेजू लागीं पळयसय, जेजू लागीं पळयसय. आमी आनी तुवें जेजू लागीं पळयसय. आतां इतलें पुरो सांगलें जाल्यार री निकोदेमस कांय अर्थ जालें, ताच्या इंटलॅक्च्युअल रितीर ताका अर्थ जालें. पूण ताणें त्या दिसा जावन जेजूचो कांय सीस जावन परिवर्तन जावन ताचो फाटलो केल्लो ना. ताचो सीस जावन जेजू फाटल्यान आपोस्तल जावन गेल्लो ना. जाय तितलें ताका सांगलें, ताका जेजू लागीं मुलाकात जाली, एनकावंटर जालें, तरी पूण अर्थ करणं जाता तितलें जेजून सांगलें. पूण आपोस्तल जावन ह्या जेजूची सुवार्थ खबर करून हाळे जेजू आसा जेजू विशयी व्हडलें करून कांय करूंक वचना. दुसरें उदाहरण आमी पळयता. जेजू सांजू हांवच्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी निकोदेमस पळयलें जाल्यार 4थ्या अध्यायांत थंयसर सामार्याघराच्या स्त्रिये विशयी उल्लेख केला. पयल्या वाक्यांत हांव सामार्याघराची स्त्री ती एक कशी आसली? एक फातकी जिणी. पयलेंचें निकोदेमस कसो आसलो? एक लोकांक मुखार एक भाग्यवंत व्यक्ती, धर्मशास्त्राचो परिणत. 4थ्या अध्यायाक आमी इमिडिएट येताना पळयता थंयसर एक फातकी म्हूण बिंबीत केल्ली स्त्री, एक सामार्याघरान स्त्री. थंय दादलो न्ही, त्या वेळ स्त्रियांक तितलें मान मर्याद नाशिल्ली आनी ती एक स्त्री जावन आसली. आनी असल्या स्त्रिये लागीं जेजूक एनकावंटर जाता, जेजूक मुलाकात जाता, असल्या स्त्रिये लागीं मिलाकात जाता. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार सवाल सामार्याघर स्त्री आसले कडेन जेजू गेलो गी, या जेजू आसले कडेन सामार्याघर स्त्री आयली गी म्हणलें सवाल. जेजू त्या वेळाक पावतनाच सामार्याघरान स्त्री थंयसर येवन पावली. सो कोणें तिका आडयलां? कोणें पवित्रात्म्यान तिका आडयलां. त्या मुलाकात त्या मेळोवंक पवित्रात्म्यान तिका आडयलां. आनी हांगासर कितें घडटा पळया. हांगासर आमी पळयता 4थ्या अध्यायांत जेजू तिका तो पातकी म्हणून गुत्त आसा ती स्त्री, पूण तिका पाताक तूं पातकी सामार्याघरान तूं मागणें करना कांय सांगना. जेजू सरळ रितीर म्हणटा, स्पंदन करता, म्हाका इल्लें पिवंक उदक दिताय गे म्हणून. उलयचें न्ही गे, इमिडिएट उलयचें न्ही गे. आतां हांव कित्याक तुका आनी हांव सांगता म्हळ्यार मोवान तूं पातकी जावन आसूंक पुरो, मस्तो आमी पातकी जावन आसूंक पुरो. आमी निकोदेमसा बरी भाग्यवंत शैलीचे व्यक्ती, धर्मशास्त्रांत वांजेलांत परिणत व्यक्ती न्ही जावंक पुरो. अनेक कुशीन आमी पातकी जावन आसूंक पुरो, सबार पातका आदारल्यांक पुरो. आनी असल्या कडेन जेजू उलयता. कशें उलयता? हे म्हाका इल्लें उदक इल्लें पिवंक दी न्ही म्हणून. आनी जेजू तशी सरतना ती सरता ती शॉक जाता. तुजो देव, तूं एक दादलो, आमी एक स्त्री, हांव एक सामार्याघर, आमचे मदें कांय ना, तूं म्हाका दी म्हणटा न्ही गे कशें म्हणून. आनी जेजू सांगता ताका सवाल आन्सर करता, तुजे लागीं कोण विचारता म्हूण जाणा जाल्लें जाल्यार तूं झरीचें उदक विचारता आसलें म्हणून. अरे ही चिंता हें केल्या हांव उदक हांगासर ओड नासा आनी वो म्हणटा झरींतलें उदक दिता म्हणून. तिणें कोळशांत ओडच्या उदकाक आनी झरींतल्या उदकाक व्यत्यास कितें मोगाचें न्हू. आतां थंयसर ती कितें काडटा, कोळशांत उदक ओडटा. तें उदक ओतल्या गोडल्या त्या कोळशांत उदक आसा,
ना जरीचे उदाक जाल्यार काडलेतले उदाक भरता जर भरता कशें लेख जिजू सांगता बळें हांवें तुजे कडेन उदाक इसारना सांगचें कोळशांतलें तें मूग दोवचें वचें वतले कुठलें मूग जालें तातूं पूण म्हजे कडेन कळ्ळें आसा काडलेतलें भरचें काडलेतलें भरचें काडलेतलें दिवचें कळ्ळें संतोशाचे विशय न्ही संतोशाचे विशय पूण हिका कळना सामारेकर स्त्रियेक कळना हें कळ्ळें गाय म्हणून तिका अर्थच जायना ती म्हणटा तुज्या कडेन कोळसो येना राजू येना मागीर तुवें उदक कशें काडचें म्हणटा ती उदक कशें काडचें म्हणटा हांव आनी तुवें मुस्तुबटी आमी पातकी सैमान जिवन आसूंक पुरो जेजू थोडे फावटी आमकां भेटता जेजू आमकां कोशार्दान खोलोगी एक अंतस्करणान ताळो आयकता पूण आमचे लागीं सवालां दुसरीं दूब जातात कशें तें समारेकर स्त्री सवालां करी लागली तशेंच आमचे थंय सवालां येतात तें कशें हें कशें कशें साध्य तुवें करूंक कशें कशें जावचें हें पुरो कशें जावचें म्हणून आनी जेजू आमी पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा तिका झांप दिवन ताका सांगता वस तुज्या गोवाक जेजू ताका म्हणटा ती तुज्या हांवें तुका दिता तें उदक ताजे भितर एक जर जावन सस्तें जिविताक उमाळून वळटलें म्हणटा आसतना ती स्त्री ताजे लेगीत म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक थवळ म्हाका तहान लागची ना हाडे हांगासर निकोदेमासाचे की धर्मशास्त्र सोड पडले व्यक्तीचे की ही कंप्लीट पत्की म्हणून चिंची स्त्री कशी आसा एटलिस्ट इसारता जाल्यार म्हाका उदक दी म्हणून निकोदेमासाक अशें विवरण सांगल्यार निकोदेमासान जायत जाल्यार ते परत म्हाका एक परत जल्मोंक एक कर पळया म्हूण ताणें कांय सांगलें आसा ना ही पत्की म्हणून स्त्री ओलायली स्त्री सामार्याकारान कितें म्हणटा जाल्यार म्हाका इल्लें दी पळया उदक म्हणटा म्हाका दी पळया म्हणून आनी जेजू कितें म्हणटा आनी तो संदर्भ जेजू यूज करून म्हणटा तुज्या घोवाक आपोवन हाडणें तुज्या घोवाक आपोवन हाडणें आनी ती स्त्री म्हणटा म्हाका घोव ना थाळा ती म्हणटा व्हय तुजे लागीं आतां असो घोव ना पयलींचे 5 जाल्यार तुका तुजो घोवचो न्ही म्हणून जेजू ह्या मुखांत कितें सांगूंक आशेता मोगाच्यान कितें सांगूंक आशेता जेजू कडेन ती एनकावंटर ह्या मुलाखत जाताना हांव एक पातकी म्हणून म्हाका हें कळटा ब्युटिफूल त्या अर्थ मोगाच्या ह्या दाळा हांव आनी तूं जेजू लागीं निजायक एक एनकावंटर जाता त्या दाळा आमकां फाताक आमकां जेजू आमच्या अंतस्करणांत सांगता आळे तुवें अलें पता केलें अलें पता केलें अलें पता केलें अलें पता केलें म्हणून ओलो अनुभव म्हाका आनी तुका येदोळ जाला गी वचून आमी खुमसार मुस्तुपडीन जाता खुमसाराक तयाराय करता पूण जेजू कडेन बशिल्ल्या कडेन जेजू तुजे कडेन हांव 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 एक रिलेशनशीप दवरून आसा आनी म्हाका आनी तुका भोगिल्लें आसा गी वय हांवें अलें पता केलें अलें डिटेल जावन आमच्या चारित्रांत फाटल्या जिवितांत केल्लें हर एक गडीत जालां गी थवळ हांवें संगीत जेजूचें एनकावंटर म्हाका जालां जेजू कडेन म्हाका मुलाखत जाल्या म्हणून जर तर असलें जावना जाल्यार उडास दवरा आमकां असलो अनुभव जावंक वचना जाय तितले फुडें वांजेल आसला जावंक पुरो जाय तितले मागणे म्हळ्यार जावंक पुरो निकोदेमासा बरें जाय तितले धर्मशास्त्रांत आमी एक्सपर्ट आसूंक पुरो जाय तितल्या कडेन आमी गेल्या जावंक पुरो पूण ताचो अनुभव तें एनकावंटर म्हाका तुका जावंक ना आनी थवळ ती स्त्री कशें म्हणटा पळया ताच्या पातकांनी कळटा आसतना ती स्त्री कितें म्हणटा सायबा तूं एक प्रवादी म्हणटा सायबा तूं एक प्रवादी म्हणून जेजून तितल्या जरावे येत आसलें जेजून तितल्या जरावे येत आसलें जेजू कालें म्हणटा मागीर तो मुखार मुंदो वचून व्हरता मागणें कशें करचें म्हणल्या भशेन तो म्हणटा तुमी हांगासर मागणें करचें म्हणटा देव जावचो आत्मो आनी सत ताका आनकी चड विवर येता पळया आनकी चड विवर येता कितले म्हणसर विवरता म्हळ्यार ती स्त्री म्हणटा वय वय आमकां क्रिस्त म्हणलो येताना ताळ्या कळटा हांवच तो क्रिस्त म्हणटा भोव गरजेचें हांगा कित्याक गुत्ता की जेजू न्हू ताज्या आपोस्तलांक समेत गुडताणें दवरलो जेजू कडेन हाज्या आपोस्तलांक विचार नासलो हांव कोण म्हूण तुमी सांगा पळया म्हणून आनी सक्कडी एक एकले सांगताना पेद्रू म्हणटा तूं देवाचो पूत क्रिस्त म्हणटा सांगा नाका कोणाक सांगा नाका गुठान दवर म्हणटा पूण ह्या स्त्रिये लागीं तो सांगता तितले कडेन पुरा आपल्या आपोस्तलां कडेन जाल्यार एक गुथून नातले विशय हांगासर एका पातकी म्हणून ओलायल्ल्या स्त्रिये कडेन तो गुट सांगता सगळें ताजो गुट सांगता तूं कोण हांव कोण संबंध कितें म्हणलें सांगता हें जावन आसा मुलाखत दीस इज कॉल्ड एन एनकावंटर
जेजू लागी निजायकी म्हाका तुका एनकावंटर जाला जाल्यार तो मुजे विशयीच म्हाका सगळें कळीत करता, मात्र न्ही तो कोण म्हूण न्ही म्हाका तुका सांगता. असले म्हाका तुका अनुभव जाला गी, असलो म्हाका तुका अनुभव जाला गी, जावं ना जाल्यार हांवें तुवें ह्या विशयीन आज नियाळ करीसी. असलो एक म्हाका अनुभव जाय जेवणाचे. तितले मात्र न्ही ती स्त्री थंय न्हू धांवता सगळ्यांना वचून सांगता. कितें सांगता? हळे म्हाका म्हजे विशयीन पुरो सांगलो एकलो मेळ्ळो म्हणटा आनी ताजें आयका म्हणटा. हें स्पंदन जर तर म्हाका तुका एनकावंटर जाला जाल्यार आमकां मुलाखत जाल्या जाल्यार हांव तो कितें जाता इमिडिएटली देवाच्या जेजूच्या विशयीन प्रचार करूंक धरता. जेजूच्या विशयीन प्रचार करूंक धरता. आनी कशें ती करता पळय, विशेष तर येया जेजू म्हणलो अद्भुत करचो येता म्हणून सांगना ती. म्हाका तें वाक्य निजायकी मस्त अर्थभरीत म्हाका दिसता. ती कितें म्हणटा? ती म्हणटा हांवें केलां तें सगळें ताणें म्हाका सांगलें म्हूण त्या स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शारांतलो लोक आयलो. हांव एक तुमकां सवाल विचारता. आमचे भितरले गूट आसात पळय, आमचे भितरले फाल्ले पथकां आमच्यात गोवाक सांगना, बायलेक सांगना, भुरग्यांक सांगना, आवय बापायक सांगना, शेजाऱ्यांक खंडी सांगना. कोणायकी सिक्रेट आपलें भितरलें आनी एकल्याक सांगूंक खात थरल्यारय नाका. पाद्रा पडता सांगचें कश्ट न्ही, लो सांगचें. कित्याक म्हणलें घट्ट सांगलें ताका घट्ट आयकता, ताका इल्लें अर्दें आयकल्यार बरो म्हणून सांगूंक म्हाका कश्ट जाता. ताकाय कळना जो समा पथका बक्षाचे वय समा आयकून वचो म्हणून. अशें आसतना आमचें सिक्रेट कितें आमचें गुपीत आसा ओपन जावन सांगची ही स्त्री हिका देर खंयसर मेळ्ळें गे म्हणलें सवाल. कित्याक म्हळ्यार थवळ म्हणसर पातकान एका दामोन धरलें, पातकाच्या भितर आशिल्ली, कंट्रोल करना आसलें. हांवें तुका लज तुजे मोरयांत तुजे हें हांव सांगिल्ली. जेजू कडेन मुलाखत जाल्ल्या वेळार पाताक तिका कंट्रोल करूंक सोकोंक ना. ती पातका वयर ती ताजे वयर हायर लेवल पावली. पाताक सकयल केलें म्हणाली येस हांवें पाताक केलां वय. सगळ्यांक सांगलें वय हांवें पाताक केलां पुरा, तुमी पुरा येया म्हळ्यार म्हजे विशयीन पुरा सांगलां. म्हाका अशें जाल्लें म्हजें पातका विशयीन खेर्त करूं ना. थंय जावन आसा मोगाचें न्हू. जेजूक लागीं म्हाका तुका मुलाखत जाल्ल्या वेळार जावं सो विशेश तरेचो अनुभव पातका विशयीन म्हाका तुका थंयसर खेर्त ना. वय हांवें केलां म्हणटा, वय हांवें केल्या पथकां केल्यान फाटल्या जिवितांत जायतीं पथकां हांवें केल्यांत, पूण ह्या पथकाक आनी मुखार म्हजें थंय नियंत्रण ना. ह्या पथकाक म्हजें थंय नियंत्रण ना. ओपनली हांव सांगूंक जाल्यार तयार आसा. त्या देखून बरो एक आत्म्याच्या सक्तीन कोणाक हें जाता थंय सुटावे गुमसार जातात. मस्त जाणांक आमकां गुमसार जावंकूच जायना. कित्याक जायना? उरल्या लोकां कडेन सांगचें सोड, पाद्रा कडेन सांगूंक जायना. कित्याक गुमसार जाता आसतना? कित्याक म्हळ्यार जेजू कडेन मुलाखत जावंकूच ना. जाय तितलें आमकां बायबला विशयी नॉलेज आसा, जायतलें मागणें म्हळ्यार मुलाखत आमकां जावंकूच ना. तिसरें हांव म्हळ्यार हाचे विशयीन सांगचे जाल्यार आणकी मुखार वचत, पूण वेळाच्या अभावान तिसऱ्या उदाहरणाक येता. तिसरें तुमच्या मुखार उदाहरण दवरता. सांत पेद्रूक थंय जेजू भेटता. आमी पळयता सा लोकाच्या 5व्या अध्यायान थंयसर पळयलें जाल्यार थंयसर जेजू गेनेसरत थडीर तो शिकोवंक वयता आसतना थंयसर ताका कोण मेळटा? थंयसर लोक बसता आसता. थंय थडीर आसल्यो दोणी आसात आनी एकाच दोणीर वचून बसता आनी ती जावन आसा सिमोनची दोण. 5व्या अध्यायान 4वें वाक्य म्हणटा ताणें उलोवन जाता सिमोंक सांगलें दोण थंयसर ताणें एके दोणीर सोडून तो सिमोनची दोण थडी तो चिक्केशे मुखार सोडून ताणें ताका सांगलें आनी थंयसर ताणें शिकयलें. आतां हें मुलाखत कशें जाता पळय, हें एनकावंटर कशें जाता पळया. शिकयलें मोग जालें. ताजे उपरांत जेजू म्हणटा तुवें म्हाका तुजी दोण दिली न्ही गे, त्या देखून तूं आतां एक कर, वचून गुंडाळ्याक वचून मसली वचून पाक. आतां दोण म्हजी आनी तुजी म्हजो आनी तुजो जीव एका दोणी बरी जेजूक आमी जर तर अवकाश करून दिलो जाल्यार म्हाका आनी तुका म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कांयच आतां 0-0 असो बरो. तो पेद्रूक तशेंच अनुभव जाल्लो. सगळी रात पाकल्यारय ताका कांयच मेळोंक ना. आनी ताणें कितें दोण दिली कशें हांवें तुवें ताणें दोण दिल्ल्या बरी म्हजो आनी तुजो जीव
ताका सर्वेस्पराक दिलो जाल्यार सुम्यान जेजूक थंय जवळ तो सांगता ओस गुणायक वचून थंयसर वचून मासली पाग म्हणटा. आतां पेद्रूच्या स्थानार असले आव्हान तूं असल्यार कितें म्हणटा हांव म्हणलें सवाल, कितें म्हणटा म्हणलें सवाल. आमी सांगता रात एक फुल्ल न्हीद ना. आतां परत्यान वचून कोण येचें आतां पागोवंक येचें कशें जावचें म्हणून कशें साध्य घेवं. आनीक म्हणटा ना म्हाका बारी पूर आसण जाल्या आज नाका फाल्यां सकाळीं तूं येता हांव तुवें सांगलें फाल्यां सकाळीं येता म्हणून. ह्या ताणें सांगीत असली झाड आनी पुरा धुवन जालें आतां परत्यान उदकान घालून परत्यान पाड करचें घाला नाका नाका तेंय नाका म्हणटालें. हजार कारण आव्हान तूं दिता आशिल्लें. पूण पेद्रूय म्हणटा मासली म्हाका काल पुरा मेळोना तरी पूण म्हणलो शब्द घालता पळय म्हाका ते मस्त खुशेचो शब्द. थवळ सिमो म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्ट केलें पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव झाळ देंवयतां. हें जावन आसा मुलाखताचें व्यत्यास. एनकावंटराचें व्यत्यास खंयचें. जेजूनिंगी ताणें सांगले खातीर हांव करतां. म्हाका करूंक नाका सगळी रात्री मेळोना तरी पूण म्हाका तो शब्द मस्त कसो ना बट तरी पूण हांव आनी तुका म्हाका तुका जेजू मस्त विशय सांगता मोगाचे न्हू मस्त विशय सांगता. निजायकी म्हाका तुका मुलाकात सोम्या जेजू लागीं जाल्यार हांव आनी तूं खार आणा दिवन बसना. आमी आतां कितें करता म्हणल्यार खार आणा दिवचें तशें न्ही जाल्यार अशें अशें न्ही जाल्यार तशें हजार कारणां दिवचें. पूण हांगासर हो मुलाकात जाल्लो व्यक्ती कितें करता म्हळ्यार तरी पूण ना जायना सोमा पूण तुवें सांगलें न्ही त्या देखून हांव येता. आनी तितलें मात्र न्ही मोगाचें न्हू तें तर गुणायक जेजू म्हणटा गुणायक वचून तुजें झाळ घाल म्हणटा. हांव आनी तूं कितलें गुणायक येता मोगाचें न्हू जेजू लागीं तितल्या गुणायन हांव आनी तूं आशिर्वादीत जाता. जेजू सांगता गुणायच्या गुणायक वच आनी म्हाका आनी तुका जेजू उलोव दिता गुणायच्या गुणायक म्हजे लागीं संबंद दवर. आनी पयत पुस्तक सांगता केदार त्या गुणायक वचून थंयसर त्या मासली बागोवंक गेलो तें झाड पिंजूंक जालें. मासली इतली बरली की झाड पिंजूंक जालें. थंयसर झाड पिंजलें इस्लान पेद्रूचें काळीज पिंजलें. आनी पेद्रू कितें म्हणटा पेद्रू म्हणटा सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो मुजेस आशिल्लो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. वंडरफूल. आनी हें जावन आसा मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका निजायकी जेजू लागीं एनकावंटर जाला जाल्यार मुलाकात जाल्या जाल्यार म्हजें न्ही तुजे लागीं जेजूचें तो अनुभव जाला जाल्यार हांव आनी तूं 100% इंत सांगता हांव एक पातकी मनीस. हांव रडटां हांव गळगळटां आनी सांगता हांव एक पातकी तूं पयस म्हजे थंय राव जायना हांव मस्त पातकी सोम्या. पूण जेजू कितें म्हणटा म्हज्या पुता तूं पातकी म्हूण वळखलोय गी तर तुका हांव मनशाचो तो पागी करून सोडटा. केदाळा हाचें काळीज पिजून गेलें थंयसर संबंद आणकी सडगड जालो आनी जेजू म्हणटा तुका हांव मनशाच्या पागी करता. पयल्या उदाहरणांत थंयसर आमी पळयलें थंयसर सामार्या स्त्रियेचें आमी पळयलें ती वचून सुवार्ता प्रगट करता. हांगासर ह्या पेद्रूक उपयोग करता सुवार्ता प्रगट करूंक तूं जावन आसा मनशाचो पागी जातालोय. थंयसर त्या सामार्या स्त्रियेक जेजून तिका तिचे विशय सांगलें आनी आपणा विशय ती सांगलें. हांगासर मुलाकात जाता आसतना जेजू पेद्रूक जाय जाली मासली त्या टायमार जाय मासली ताका कित्याक सगळी रात तांकां मेळून जातली जाय पुरती मासली ताका दिता आनी म्हणटा ताज्या शेताकी ताका काम करूंक आपयता. थंय जावन आसा देवा जेजू थंय म्हाका आनी तुका मुलाकात जाल्या जाल्यार. पूण आतां सवाल मोगाचें न्हू इतलें म्हाका आनी तुका मुलाकात जाय जेवण भोगोवंक पुरो म्हाका आनी तुका मुलाकात जाय जेवण भोगोवंक पुरो कित्याक येदोळे कित्याक म्हाका आनी तुका अनुभव जावना म्हणलें हजार जाणांचे सवाल खंडीत खूब जातालें सर. इतलें बरो सोमा म्हाका कित्याक जेजू लागीं असलो एक अनुभव आज पर्यंत जावंक ना. अनुभव जाल्यार कितें जाता गळगळे हाडे आमी रडटा सूख आमी वळखता पातका वयर आमी सयत व्हरता सुवार्ता प्रगट करूंक प्रारंभ करता. सुवार्ता प्रगट करचें म्हळ्यार भाशणांत दिवचें म्हणून ना मोगाचें न्हू शर्मावंत दिसय म्हणून ना आमच्या थांकी पुरतें जेजू विशयेंत आमी हजार जाणांक सांगून जेजू विशयेंत लोकांक मायेत दिवन जेजू लोकांनी जेजूची सुवार्ता खंयसर आयकूंक साध्या थंयसर आयकूंक करचें ती सुवार्ता प्रगट करचें. सामार्या घरांतल्यान तितल्यांत गेलें ती कांय वचून सांगूना तिणें हाडलें जेजू कडेन लोकांक ये म्हणून जेजू कडेन हाडलें.
जिजू कडेन हाडयत. लोकांक खंयसर मागण्यान परत जाता थंयसर लोकांक हाडयत आनी सांगेत पळय ऐका तुमी पण परिवर्तन जाया जे तो थंय भोगप म्हाका हे जाय. आतां हें सवाल सास ह्या सवालाक जाप म्हाका आनी तुका कित्याक असलो अनुभव जावना असलें टचिंग जावना म्हणच्याक 6 लोकांच्या 14 अध्यायान 25 ते 35 वाक्याक थंयसर आमकां एक आमकां थंयसर कळीत जाता. जेजू म्हणटा शिस्त जावंक गरजेचें कितें. एक दीस लोकांचो व्हड जमो जेजूच्या फाटल्यान वेताले. थवळ फाटीं घुंवून तांकां तो सांगूंक लागलो जर कोणी म्हजे शशीन येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भाव भयणींक आनी आपणाक फाट करिना तर ताच्यान म्हजो शिस्त जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस व्होवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शिस्त जावंक नजो. थंयसर मागीर म्हणटा तुमचे कडेन तें मुखलें वाचता. आतां पयलें सांगता आवय बापायक म्हजे किसड पळय थंयसर जाता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भाव भयणींक आनी आपणाक पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शिस्त जावंक नजो. दीस इज द फस्ट कंडिशन जिजस इम्पोजस. पूण हांव आनी तूं कालें करता म्हळ्यार जिजू सांगना आवय बापायच्या विरोध म्हणून न्ही पूण जिजून तो कुर्सार मरता आसतना कितें म्हळें मरयेक दाखोवन म्हळें ताच्या मोगाच्या दिसाक आळी तुजी आवय म्हणून. आवयचेर तिका जिजू की मोग आशिल्लो. सो तो उपादेश तेंचे सांगता तरी पूण जिजू सांगता जर तर म्हजे कडेन मुलाखत तुका जावंक जाय म्हजो शिस्त जावंक जाय एक कर. हांगा सगळ्यांक मोग करचे की सड तुवें म्हजो मोग करीसय. पूण हांव आनी तूं कितें करता म्हळ्यार आमी कशें आमकां जाय जाल्ले बरी इल्लोसो आमी डेवलप केला. कितें म्हळ्यार आमी उरल्यांचो मोग करीचे न्हय देखून हांव करता देखून तांचो पुरो मोग करता. आनी जो मोग करता आसतना मोग केल्ल्यान सूख ना पूण ते मोग करता आसतना जेजूचे उपादेश म्हूण जर तर जेजूचे की सड त्या उरल्या व्यक्तींक हांव मोग करता जाल्यार जेजू म्हणटा जायना पुता जायना. तूं उनी न्ही थंडी न्ही तोलो व्यक्ती तूं उनी न्ही थंडी न्ही तुका म्हजो अनुभव जावंक जाल्यार कशें अनुभव जावंक जाल्यार कशें. दुसरें सांगता तूं म्हजो कुरीस व्होवून जेजू म्हणटा तुमचे जो कोण आपलो कुरीस व्होवून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यानी म्हजो शिस्त जावंक नजो. आतां मुस्त जाणां सांगतात कुरीस म्हळ्यार आमचे इल्ले कश्टी वय सोम्या कुरीस एका तराचे कश्टी ते कुरीस आसा. जेजूचो कुरीस सतानिती खातीर बऱ्यापणा खातीर ताणें सोंसले ते कश्ट अन्याय नीती विरोध ताणें शास्त्री फारिजेवांनी केल्ल्या अन्याय नीती विरोध उलयलो. ताणें समान करणं एक्सप्लेन करना त्या विशयी बायबल एक्सप्लेन करना त्या विशयी उलयलो. सतानिती खातीर तो वावरलो. जेजूचो कुरीस तो तुजें कांयच सूख ना तरी पूण तुजेर फाड अपराध घालतात. तो जावन आसा कुरीस तो जावन आसा खरो कुरीस. जेजून कांयच सूख करूं ना जाल्यार ताचेर जाय तितले अपराध मांडले. तो जावन आसा जो कुरीस आनी तो ताणें व्हरून गेलो. ताणें कांयच पता करूं ना जाल्यार ताच्या फाटीर कुरीस ताच्या खांद्यार दिलो आनी तो ताणें ववयलो. मोगाचें न्हू. जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितान तुवें कांयच पाड करूंक ना तरी पूण तुजेर फुडके अपराध तुजेर कश्ट दगद तुका सोलवणी तुका अपमानालिसा येता दर सोमी जेजू म्हणटा हो म्हजो कुरीस तूं वोवन आसाय हो म्हजो कुरीस वोवन आसाय. तूं दुसऱ्या स्टेप तूं पास जावन आसाय. पयलें स्टेप सगळ्याचे केसड तुवें कोणाचो मोग करीसय जेजूचो. दुसरें माठ सगळ्यांचे मोग करनाशें जाल्यार कशें म्हणून रावयत इल्लें कठोर चिक्केशें काळीज कर नाका म्हाका जेजू इम्पॉर्टंट म्हणून इल्लें हे सडी करियेत. पूण कुरीस वोवचें सेकंड स्टेप तितलें सुलाव्याचें न्ही मोगाचें न्हू. सेकंड स्टेप इल्लें कश्टांचें कांय करना जाल्यार धरून तुका मारचें आसतना एक मार खंयचें आसा पळय तें कश्टांचें काम. तिसरें मॅट जेजू सांगता थंयसर. तिसरें म्हणटा तुमचे पैकी कोण एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना समजूंक पयलींच बसून गरज आशिल्ल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. नांतर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांग ना जाय जाल्यार पळयतले सक्कट ताका किंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले. अथवा कोणीय राय दुसऱ्या एका रायाचेर झुजोंक वता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000 फौज जाण येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना तें पयलींच बसून आलोचन करिना जायत. नांतर जालें शत्रू राय विचारना जायत. तेच परी तुमचे मदल्या कोणाय आपणा लागीं कितेंय तें सगळें सांडल्या करीत म्हजो शिस्त जावंक नजो. आतां जेजू हांगा सांगता
50-50 क्रॅक जॅक बिस्किटे बरी जाल्यार जायना हांव तूं मुस्त जाणां आमी सगळ्या मोगाचे न्हू येस बरी 50-50 आमी हांगा जेजू म्हणटा स्टार्ट करता हितूं बांदूंक कितलें खर्च पडटा म्हूण तुका नेणाय अर्द्यार सुरू करून खर्च चड जालो म्हूण सोडून सोडटाय आत्मीक जिवन आमी प्रारंभ करता येता आसतना कांटे कुंटे मुखार वेतात अर्द्यार सोडून आमी भायर येता आमकां कुटाम नाका म्हणटा आमी मागण्याक येता कितले कश्ट जाल्यार म्हणटा पुरो म्हणटा आनी तो खुरीस घेवन येता चिक्की मुखार वता आसतना अर्द्या वाटेर येता आसतना मुचार ना म्हूण हें जावचें ना जल्माक जावचें ना हाचे बदलाक हांव फाटींत वेता म्हणटात आजूनय आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू जायतो लोक मोगाचें न्हू मस्त कडेन मागण्या करूंक उसो भियेतात कितें म्हणटात गुता की मागणें केलें जाल्यार चड आनी चड कश्ट येता सायबा ताजे बदला मागणें करनाशें तर रावचें बरें आमी आरामेर आसा खाल्याक मागणें नाका म्हणटात कोणी मस्त जाणां मागणें करूंक फाटीं करतात कित्याक म्हळ्यार आमकां कश्ट नाकात म्हणून ताजी खाल्याक वचून मार खायचे खाल्याक वचून निसाळ्ळे खायचे खाल्याक हेंचे तोंदरे खाल्याक जायचे म्हणून आतां हें मॅट भोव गरजेचें दृढ निर्धार जेजूचो पाटलाव करचें मोगाचें न्हू भोव गरजेचें नांतर जेजूचो तो संबंद म्हाका तुका जोडूंक जाता कशें जाता त्या देखून सामातेवाच्या 13व्या अध्यायांत जेजू 44 आनी 45 वाक्यांत दवरून ओपार सांगता पूर्ण दवरल्या दिरव्याचे ओपार म्हळ्यार खंयचेय ताका दिरवे मेळटा पूर्ण दवरले पळयता मोला देखून तें पूर्ण दवरता आनी आपलें सगळें विकून तें काण घेता आनी दुसरें ओपार सांगता मोतयांचें ओपार एक मोलादीक मोती पळयता आनी त्या देखून सगळें ताजें उरलें मोतयां विकता आनी ताज्या फाटल्यान येता जेजू कडेन एनकावंटर जायचें जाल्यार विशय इतलीच पुरा हांवें तुवें उरल्याक सगळ्याचें इम्पॉर्टन्स दिवचें की जेजूक चड इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय हें केल्ल्या वरवीं म्हाका कशें बरेंपण म्हूण चिंतचें की हें केल्ल्या वरवीं जेजूक कितलें बरेंपण जाता जेजूक कितलें दुखता ह्या विशयान हांव तूं मेटांक गेलें जेजूक चड आनी चड आमी मोल गेलें जाल्यार हांवें तुवें जेजूक वेंग मारलें बरें जाता आनी थवळ असलें एनकावंटर ह्या जेजू लागीं मुलाखत म्हाका तुका करूंक जावंक साध्य आसा आनी ह्या वरवीं आमी जेजूच्या त्या मुलाखतांत हांव तूं भागीदार जातलें हांव म्हजें आनी तुजें जिवन कंप्लीट तरान चेंज जातलें उडास दवरया ह्या आयच्या दिसा आमी सर्वेस्पर लागीं मागया जेजू लागीं आतां मुखल्या वेळार आमी मागता आसतना जेजू लागीं इतलेंच मागया जेजू म्हाका तुजे कडेन मुलाखत दी म्हाका तुजे कडेन स्पंदन करूंक दी दृढ तरान तुजो मोग करूंक दी म्हज्या जिवितांत तुका अनुभव करूंक दी आनी ह्या वरवीं तुजे लागीं इंट्रॅक्शन सदांच तुजे लागीं इंट्रॅक्शन आसो तुजो ताळो सदांच हांवें आयकूंक हर एका संगतीन तुका पळोवंक म्हजी दिश्ट परिशुध्द करना हर एका चिंतपांत तुजें चिंतपांत बरोवंक आनी तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज जावंक म्हाका तूं आयच्या दिसा करपा दी जशें म्हाका जावंक जाय सुमया सांब पेद्रू कशें सगळें तुका संपूर्ण तरान गळगळें रडलो आनी तो मागा लागलो तुजे लागीं तस प्रमाणे आयच्या दिसा म्हाका संपूर्णपणान तुका सरेंडर जावंक जाय जशें तुवें सांब पेद्रूक उपयोग केलें आमकांय तुज्या कृपे प्रमाणे कितलें आमकां उपयोग करूंक साध्य आसा कितलें आमकां उपयोग करूंक जाय तितलें आमचें मिसांव कितें आसा तितलें मातसो आमकां उपयोग करूंक सर्वेस्परा लागीं आमी मागया आमेन.